म्हाका दिसता अशें इतलीं वर्सां इतली इलेक्शनां जिल्ल्याची जाल्ली तितलो लोकांनी तितलो इंट्रस्ट घेवना. बट म्हाका दिसता आयज लोक ज्या प्रमाणे भायर सरला आपणाचो राग दाखोवपाक ह्या सरकारान सगळें काबार करून दवरलेलें आसा. लोकांचें मत म्हणचें तें टेकन फॉर ग्रांटेड आसतालें पळय, आयज पळय गोंयांत कितें चल्लां, गोंयची इमेज काबार जाल्ली. आयज आमच्या भुरग्यांक बायलांक सगळ्यांक कोणाकूच प्रोटेक्शन ना. स्पेशली दाबोलीन पळय कितें चल्लां न्ही, द मिनिस्टर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल विथ फूल ऑथॉरिटी आय एम स्पिकींग. आयज पळय सगळ्याक रास्ता की तें पळय लायसन्स कोणें स्टेक दिली, तो हो मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा तातूंत. नाजाल्यार तर थंय 25 लोक लासून मारपाचे न्ही. आमी ह्या पार्लमेंटान काडलेलें 3 म्हयने पयलीं लास्ट सेशनान की 73rd अमेंडमेंट इम्प्लिमेंट जावंक ना. आनी ही सिद्धी हलनकार जी पळय सस्पेंड जाल्ली आसा तिणें बरोवन दिलां जालें आमी लोकांचेंच आयकता म्हण. पंचायत हॅज फूल पावर, पंचायताक बांदून दवरचें. आयज पळय हांगा ट्रॅफिक डायवर्ट केल्ली आसा, ते लोक म्हणटा आमकां नाका ट्रॅफिक, इट इज रेजिडेन्शियल एरिया. कोणें हाडलें तांकां? वॉट वॉज मोविन गुदिनो डुईंग ते डायवर्ट करपाक थंय? आयज ते तांकां खंय तर एक्सिडेंट जावन मेलो, तितूंत एक्सिडेंट जालो. लोकांची गेटी भायर सरतात थंय. इट इज रेजिडेन्शियल एरिया, रेजिडेन्शियल रोड्स, नॉट फॉर कमर्शियल ट्रॅफिक. जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिता आमचे मिनिस्टर पॅकअप जाता. आय एम ओपनली सेईंग दीस. गोंया लोकांनी विकूंक ना, गोंया हे मंत्री लोकांनी विकला, बीजेपीन विकला. आनी टायम हॅज कम, पीपल वील टीच अ लेसन. इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एका वोटराची की हें तर गोंय आमी फुडलें कितें उरलां थोडें तें सांबाळपाक जाय भुरग्यांक, जाल्यार मत मारया आमी, बीजेपीक भायर उडोवया. कॅप्टन, तुम्ही चडशा कॉन्स्टिट्युन्सीनी प्रचार केला, ओवरऑल सीन हा जितल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव गेलां अप टील उसगांव पासून ते सावथाक पासून म्हाका दिसता खंय ना खंय लोक असो उमेदीन येतात आनी तिडकेनूय येतात की ह्या सरकारान आमकां फटयलें म्हण. इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन फॉल्स प्रॉमिसीस करून आख्खेंच विकलें गोंय आमचें. आयज तर आम सादारण गोंयकाराक तर कितें पोट चलोवपाक जाय, नोकरी जाय जाल्यार ब्रायब दिवचे पडटा. खंयचे दितले? अरे पयशे आसा जाल्यार ब्रायब दितले, पयशे ना म्हूण आमी नोकरी करूंक सोदता. वी आर हार्ड वर्कींग पीपल. आदी सावन लोक आमचे गल्फाक आनी युरोपाक वचून गोंयकार म्हळ्यार ते फाटी येताले, ब्लायंड फाटी येताले. आयज आमचो गोंयचोच सरकार गोंयकारांक फाटी येना. कित्याक? तांचे कडेन पयशे ना, ब्रायब दिवपाक पयशे ना. एटलिस्ट दिल्ली पार्टी येता तांचे तर पयशे मेवतात. आनी इट इज ऑन रिकॉर्ड. तेका इलिगल स्ट्रक्चर आरपोरा चलोवपाक म्हयन्याक खंय 25 लाख हें एका स्ट्रक्चराचें. इतली स्ट्रक्चरां इलिगल आसा पळय बिजनसीस आख्ख्या गोंयांत. यू कॅन इमॅजीन क्रोरांनी खातात हे सरकाराचे बसल्यात पळय ते. सो टायम हॅज कम, वी हॅव टू टीच अ लेसन. हांगासान आमी स्टार्ट करया. आनी ही दाबोलीची म्हाका खात्री आसा की ही सीट काँग्रेसाक येतली. आमचो एक बरो मनीस बाब वसंत नायक, गोपी म्हणटा हांव, तो निवडून येतलो. असलो आनी साफ मनीस मेळपाक ना. एक हार्ड वर्कींग, एक फिशरमॅन. तो सकाळी 3 आपणाची बोट घेवन वेता म्हणजे ही नोज वॉट इज हार्डवर्क. सो असल्या मनशाक तर आमी हाडीत. ताका भावना आसा गोंया बद्दल, भुरग्यां बद्दल. आनी हो तर जिखून येत. ताजो ट्रॅक रिकॉर्डूय आसा. आदी जिल्लो आशिल्लो तेन्ना, आदी सरपंचूय आशिल्लो, खूब बरें काम केल्लें. गोंयांत आपणाचो गांव बोगमाळो सांबाळून दवरलेलो. सो असल्या मनशाक आमी निवडून काडला आनी म्हाका खात्री आसा खूब मतांनी ताका आमी निवडून हाडटले. प्रचार खूब बरो चल्ला. सगळे सांकवाळ वाठारांतल्यान, जुवारी वाठारांतल्यान, तशेंच चिखली वाठारांतल्यान सगळे लोकांचो बरो एक सपोर्ट आसा. आनीक आमी घराघरांनी जे आमचे सरपंच आदले सरपंच, तशे पंच, आतांचे पंच, सरपंच जे आसा आमचे कोण कोण आसा तेंच्यांनी खूब बरो म्हळ्यार एक वावर केला. तशेंच ब्लॉक प्रेजिडेंट आहा, आमचे महिला प्रेजिडेंट आहा, तशेंच सगळे काँग्रेस कार्यकर्ते आसा. पब्लिकेचो सगळो सपोर्ट आमकां फूल काँग्रेसीक तेका आसा. आनीक जरूर आमी निवडून येतले. कित्याक जे जे घरां गेला ते लोकांनी खुबशे गव्हर्मेंटा बद्दल वायट उलयलेलें आसा. तो एक चान्स. आनी लोक जाणा, लोक आतां मिडिया फेसबूक आहा, वॉट्सअप आहा, सगळ्यांचेर जे जे व्हायरल जाता ते पळय गोंयां जें कितें घडटा आनी खूब वायटशें घडटा. 25 जाण मरप म्हळ्यार नॉट जोक. ते एक 25 जाण गोंयकार मेल्ले. आनी जर तूं भायले आमी म्हणना तशें करून की तेंचो एक कोणी तरी बायल आहा, भुरगीं आहा, तेंचो खुबसो आखान म्हळ्यार मेले म्हणटा आमी म्हणटा मेले म्हणून तेंची बॉडी व्हरपाचे, तेंचे रिलेटीव येयल्ले, तेंचे कितले त्रास तांकां जाले.
गव्हर्मेंटान थोडे कितें दिलें तांकां दोळ्यां तूप लायले पयशे आनी तांकां बावडी तेंची बॉडी व्हेल्यो तेंचे फाटल्यान कितें आतां केस जातली ते फाटल्यान केस जाले म्हणटकीर 10 वर्सां 20 वर्सां केस चलता तो मेरेन तांकां कांय बावड्यांक न्याय मेळपाना ताका लागून आमच्या गोंयकारांनी हे गव्हर्मेंटाची कारणामे हे जे चलता पळय इलिगलिटी चलयतात आनी ते कशे लोकां कडेन लूटमार चल्ल्या खंय वयता थंय डेव्हलपमेंटा लूटमार सगळे वयता थंय मार्केटां म्हारगाय सगळो लोक जाणा लोकांक बरें चिंतून हे पाटी काँग्रेसीक हाडपाचो बदलाव करपाचो हें हांव लोकां कडेन सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता आनी तेंच्यांनी काँग्रेसीक हातीक वोट करून सगळे आमचे जे उमेदवार आहा तांकां निवडून हाडचें इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रचार पळय आसा तो बरो चलता आनी आमकां खात्री आसा की आमचो कॅन्डिडेट ज्योतिवंत जातलोच कित्याक आमी जुवारी नगर वाठारांत पळयलेलें आसा माटवे शिड्डोलीचे वाठारांत पळयलेलो आसा आनी आयज दाबोली वाठारांतूय पळयलेलो आसा लोकांचो राग खंय आसा ह्या सरकाराचेर आसा आमी जुवारी सांकवाळ गेले जाल्यार लोकांचे गटर साफ जायना लोकांक उदक ना पिवपाक गार्बेज सगळ्याक आसा लॉ ऑर्डर सिट्युएशन आसा आयज दोंगराचेर परमिशन मेळता उदकान भितर परमिशन मेळता डॅमान भितर परमिशन मेळता म्हळ्यार हें फकाणां जालेलें आसा म्हळ्यार हो पळय आमचें चल्ला पळय हे जंगल राज चललो आसा आनी सरकार पळय आसा तो इलिगल मनशा बारार आसा जो कायद्या भितर पळय गोंयकार पळय आसा हो ह्या वोटर पळय आसा ताका आयज सगळे कायदो लागता आनी जो इलिगल करता ताका कांय कायदो लागना सो आमकां खात्री आसा की वसंत नायक जो एक्सपिरियन्स मनीसूय आसा आनी पार्टीन एक बरो मनशाकूय दिलेले आसा तो ज्योतिवंत जातलोच आनी 20 तारखेर मागता सगळे लोकांक की सगळ्यांनी भायर येवचें आनी गोपी नायकाक ज्योतिवंत करचें सो आयज आमी दाबोले कॉन्स्टिट्युन्सी येयलो आहाय आनी आमचे बरोबर आयज आमचो GPCC प्रेसिडेंट अमित पाडकर सर आयज आमचे बरोबर थिंग भोंवलोलो आहा प्लस आतांच तुमी चोयला आमचो सावथ गोवा MP कॅप्टन विराटो सर बसून आयज प्रचार केला दाबोले कॉन्स्टिट्युन्सीन तेच्या पयलीं बसून आमी भोंवला आनी आमी चोयला जुवारी नगरान आनी बिर्ला एरिया उपासनगरान सकयल सांकवाल बसून जेन्ना आमचे लोक भोंवला आमचे गोपी भोंवला सगळे लोक भोंवलाय रिस्पॉन्स इज ऑल पॉझिटीव म्हणून शकता हांव कित्याक इतली वर्सां जालीं आतां 3.5 years जे आतां ही BJP गव्हर्मेंट पावरान येयलो आहा आमी चोयला की इलिगॅलिटी चलता आमच्या सांकवाल गांवांत तशेंच दाबोले गांवांत बसून कित्याक लागून म्हणटा अशें करून कित्याक तुमी चोयला की जे हायवे काय बरो हायवे आसलो तो आमचो डबल लेन हायवे आसलो ते हायवेचेर आयज तेणी ब्रीज बांदलो आहा ते फ्लायओवर कोण लागून बांदताय काय बरो रस्तो आसलो कांय गरज नासलोली हय जंक्शन आहाय थोडे एक जंक्शन आहा दाबोले एक जंक्शन आहा वालीज जंक्शन एक अंडरपास केल्यार ओके प्रॉब्लम सॉल्व जाता करोडांनी पयशे सेव जावपाचे आमगेले पूण ही BJP गव्हर्मेंट जो आमचो करंट पंचायत मिनिस्टर मवीन गुडिनो आहा ताका ते बचाव करपा नाका ताका ते कमिशन बेज पॉलिटिक्स चलपाक सोदता ते कमिशन बेज जाला म्हणून आमकां त्रास पडटा हे आख्खे लोकांक फक्त प्रॉब्लम कितें जाता डस्ट पॉल्युशन जालो आहा रस्ते सारके न्हय लोक कितलो मेलो आहा हे कित्याक लागून जाला हे सगळें जाला हे BJP भ्रश्टाचार पार्टीचे लागून जालो आहा सो हांव मागता हे सगळे लोकां कडेन सपोर्ट कराय काँग्रेस पार्टीक ही चेंज जी आमी पयली हालो ती वापस हाडया आमचो कॅन्डिडेट वसंत गोपी मोकार म्हणटा ताका वसंत नायक ओके सो वसंत नायक बाब आमचो तो पयली बसून ZP आसलो तो सरपंच आसलो बोगमालो पंचायतीचो तेन्ना तेणें भरपूर काम केलां आनी हांवें चोयलां तेजें कामां तेगे बरेपण आमी चोयलो आहा की आनी तो क्लीन मनीस काम केलें नो करप्शन नो कमिशन ते हे BJP पार्टी करता तो हे आमी ते करपाक दिवचे न्हय हे लोकांक जाण जावपाक जाय हे इम्पॉर्टंट आसता फॅक्ट आमगेलो की कमिशन बेसीस आमी चलनाय आमी चलताय काँग्रेस बेसीस वी वॉन्ट काँग्रेस फॉर प्रोग्रेस सो हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन हे 20 तारखेक बायसोरात नंबर 8 स्टेप मारपा जाय हे बटन ना हे पटी स्टेप मारलो आहा सो इजी जातलें तुमकां मातशें काँग्रेस पार्टीचें वोट सारके स्टेप मारपा जाय तें सामकें इम्पॉर्टंट आसा सद्याक सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडसून सांकवालकारांक स्पेशली दाबोलकारांक तुगे मोलागी वोट आमकां जायच म्हणल्यार गोपीक अगेन वसंत नायकाक जायच म्हणल्यार जायच थँक्यू म्हणटा सांगलें एक बरी गोष्ट सांगपाचें म्हटल्यार सिजनान वसंत ऋतू म्हणटा तसो हो आमचो वसंत मागीर जशें म्हणटा की कृष्णाचो गोपी आनी आमच्या पार्टीचो अमिताभ बच्चन एक टॉलेस्ट मॅन ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी गोष्ट आसा आनी कित्याक जशें काँग्रेस पार्टीन सांगलां की
चडशे लोकांक आमी OBC ST आनी STक दिल्ले आसा एंड मोर दॅन 90% आमी सीट तांकां दिल्ले आसा आनी काँग्रेस पार्टी ती सर्व धर्म समभाव सगळ्यांक वांगडा घेवन भोवपी पार्टी आनी आयज वसंता बद्दल सांगप जेन्ना आमी भोंवपा वयतले गेल्ले जाल्यार वयता थंय तेजें काम केल्लें आसा मदीं आमी उपासनगर गेल्यार त्या देवळाच्या लोकांनी थंयसर ती एकता म्हणून संघ आसा त्या लोकांनी तेजी सत्कार केलो ते साईबाबाच्या टॅम्पलाक अशें दिसून येयलें की ती फुडले जे तेंच्यांनी ते हॉल आसा कम्युनिटी हॉल ते हेणी स्पॉन्सर केल्ले आनी हेणी सँक्शन करून हाडलेले म्हणजे हेणी ह्या तेन्ना पंचायतान आशिल्लो तेन्ना तेणी सँक्शन करून हाडले म्हणजे लोकांनी तेजी जय जयकार केले म्हणजे हेणी गुपीत काम केल्लें आसा भितरल्यान काम केल्लें आसा आनी सेवा करपाचो एका धर्म आसा आनी तो क्लीन आसा तशेंच हांव OBC आनी ST SC समाजाक सांगपाक सोदता की हो जो प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा हो आमच्या वांगडा ना हो एंटी OBC ST आनी ST समाजाक लेटस्ट सांगपाचें म्हणल्यार एक इशू घेवन आमी वयताले की एडमिशन इन PG फॉर गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेजीन OBC STक तांकां 27% OBCक आसा STक 12% आसा आनी SCक 2% आसा हेचेर चीफ मिनिस्टरान स्वता आश्वासन दिलें इन द हाऊस ऑफ द असेंब्ली ऑन 8 ऑगस्ट की आपूण आणि एक फुडल्या विकांनी नोटिफिकेशन काडटा आनी तेचेर ST SC समाजाच्या लोकांक प्रोत्साहन मेळटा आनी ते लोकांक डॉक्टर जावंक शकता आनी डॉक्टर जावपाचें कारण देर आर 64 वेकन्सीज आनी 20 स्पेशलिटीज आसा तितून नॉन क्लिनिकल आनी क्लिनिकल आसा आनी क्लिनिकलान सीट येता डॉक्टर येता MD येता सर्जन येता ऑर्थोपेडिक आनी त्या लोकांक येता जाल्यार आमच्या लोकांक हेंच्यांनी ते प्रोत्साहन दिवपाचें आनी हेंच्यांनी 100% रोस्टर फॉलो करपाचें हेंच्यांनी ज्या लोकांक जनरल कॅटेगरीन आसा आनी मेरिटाचेर केल्या त्या लोकांक दिले वेरेज ऑल ओवर इंडिया कोर्टान आसता तेन्ना ते रिजर्वेशन दिता ऑल ओवर इंडिया सगळ्यांक GMC मेडिकलान आनी भितून आमच्या लोकांक OBCक STक रिजर्वेशन दिता पूण हो गोंयचोच गव्हर्मेंट असो की आमच्या लोकांक वयर काडूंक सोदना म्हणून हांव अपील करता गोंयच्या ST SC समाजाक चीफ मिनिस्टरान स्वता असेंब्लीन सांगलें आसतना करूंक सोदना कित्याक तो आमच्या लोकांक वयर काडूंक सोदना तसोच रमेश तवाडकर स्पीकर आसलो तेन्ना फेब्रुवारीन तिणी चीफ मिनिस्टर आनी बाकीच्या सगळ्या SC समाजाक OBC समाजान प्रोत्साहन आनी आश्वासन दिल्लें की आमी इतले 100% रोस्टर फॉलो करतले आनी SC OBC समाज तांकां बाकीचे स्कीम दितले पूण ते तितले कांय स्कीम दिवंक ना बाकीतले कांय दिवंक ना आमचो ST समाजाक जो 100% रोस्टर आनी जे आयज आमकां रिजर्वेशन फॉलो केल्या इट इज नथींग बट अ टूल फॉर करेक्शन ऑफ हिस्टॉरीक इनजस्टीस गिवन बाय पीपल आमी आमचो हक्क मागता आमी भीक मागना आनी आयज जर आमचो हक्क मेळ्ळो जाल्यार आमच्या GMCन आमचे OBCचे 9 जाण वयतले आनी STचे 4 जाण वयतले जशें की रुरल लोकां खातीर कम्युनिटी खातीर आमचे डॉक्टर जाय जातले आमच्या लोकांक रुरल लोकांक आनी आमच्या बारीकशा लोकांक सर्व करूंक पावतले जाल्यार हे लोकांक एक जाल्लें नाका म्हणून अपील करता म्हज्या काळजांतल्यान की हे द्रोही आसा तांकां दुश्ट लोकांक आमच्या OBC लोकांक वयर काडूंक सोदना ST SC समाजाक वयर काडूंक सोदता म्हणून अपील करता आमचे जे 80-90% लोक आसा तेंच्यांनी ह्या गव्हर्मेंटाक जागो दाखोवपाची गरज आसा तांकां चिमटो काडपाची गरज आसा की तांकां दाखोवंक जाय तुमी जे करता तो अन्याय करता म्हणून अपील करता आमी त्या लोकांक आनी आमच्या काँग्रेसीचे जितले कॅन्डिडेट आसा तांकां बऱ्या भोवमत मतान जिखून हाडचे आनी आमच्या दाबोलीचो कॅन्डिडेट वसंत तर जिखतलोच जे बरें करूं थँक्यू